चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी असा. सांज झाली म्हणजे 7 झाली. आता ब्लॉग स्टार्ट करता. जस्ट शावर घेऊन आले. म्हटले कपडे खूप असलेले फोल्ड करूया. आणि आता की आता खबर एसीची पॉइंट बाहेर आणि ते फॅनाच्या वाऱ्याने कपडे बिना सुकता म्हणजे सकाळी घातल्याने सांजे सुकता. सगळे कपडे काढले आता खूप ते कपडे फोल्ड करपाक अशें करूया म्हटले. आणि ऋतू केल्या गार्डनाक खेळपाक ताकानी केन्ना सांज जाता आणि केन्ना गार्डनाक वयता जाला. सो म्हटले करूया घडी. आणि जस्ट शावर घेऊन आयले हांव. आता न्ही 2दा घेता शावर. सकाळचे एकदा आणि सांजचे. खूप गरमी येता न्ही. आणि काल न्ही 2 सुमार रातचे बरो पावस पडलो. शिव रातचे 2 येयलो. जस्ट तो घरात पावलो तितल्याकूच एक 10 मिनटां मागीर न्ही पावस. आणि बरो पडलो. बरो व्हडलो पडलो पावस. पावस न्ही पडले न्ही नेक्स्ट डे अशी खूप गरमी येता. सो कितले म्हणून एसी लावन बसतले हय का न्ही. सो हांव सकाळचे एकदा शावर घेता आनी सांजचे एकदा अशें बरी दिसता जिवाक. आणि आता वॉकिंगेक बी भायर वचना जायना ते गरमेन. सो म्हटले घरात अशेंच वॉकिंग करता. ओके. सो चला कपडे हांव फोल्ड करून घेता. आनी म्हाका आयज एक लाडू करूंक जाय ते तुमकां दाखोवया म्हटले. एक्चुअली म्हाका न्ही खूब पयलीं करून आसले ते लाडू. कित्याक ते खजूर न्ही प्रेग्नन्सीन खावंक जायना म्हणटात. हीट न्ही ते ताका लागून. सो आता म्हाका 8 मंथ लागला न्ही. आणि खूब जाण कमेंट केल्ले म्हाका 8 मंथ लागले की तू खजूर खाव म्हणून. सो म्हटले खजूर खावया म्हणजे सगळी खजूरचे लाडू करूया. आणि ऋतू की न्ही खजूर अजिबात खायना. आणि खजूर इतली स्वीट आसता तोंडाक घालना तो खजूर. म्हटले एटलीस्ट लाडू तरी करूया. आणि ते कोणाय खावप ते अशें न्ही की प्रेग्नंट लेडी तेण्याच खावंक जाय अशें ना. कोणाय खावप ते. सो म्हटले आयज लाडू करूया आणि तुमकां शेअर करूया म्हटले. ओके. सो चला कपडे हांव फोल्ड करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. ओके. सो ह्या पळयात कपडे बीन फोल्ड जाल्ले आसा. वाज येता कपडे फोल्ड करपाक होत. सो म्हटले फोल्ड करून दवरुया मागीर अशें सगळ्यात दवरुया कबडान. ओके. चल या आमी किचनान. चला आई मेळटा. आई कितें करता? आई बसला. आईचे सिरियल आसता मराठी सिरियल. खंय गेली? आईची मराठी सिरियल आसता. काळो घेत आसतलो व्हिडिओ लायट लायतना. ना ही बसला हांगासर. आता मम्मी वचना वॉकिंगेक. तिका आनी घामान ती आनी घामा सारके बुट्टा वॉकिंग गेले. हाय मग सगळ्यांक. हय. कोण? ऋतू येतलो. खेळोन येता तो. हांवें ताका कितें म्हटलें आयज वचनाका रे भायर गार्डनान. म्हाका मातशी व्हिडिओ काडपाक हेल्प कर. कितें म्हणटा खबर आहा? मोबायल स्टँडार लाय आनी व्हिडिओ काड खंय. पळय असलो दिसता आसना तो कमीचो. आसूं म्हटलें खेळोनी म्हटलें वाज येता गाडे. हांकां स्कूल आसल्यार बरें जावपाचें. आतां गव्हर्मेंटान 6 to 10th पर्यंत तांकां स्कूल दवरला एप्रिलान. हांकां बी दवरल्यार बरें जावपाचें. वाज येता घरा कडेन. कितें करतले? 2 म्हयने एप्रील आनी मे. आतां कशें काडपाचें ताकाच खबर ना. सो फाल्यांच्यान ताजें आसा स्विमींग स्टार्ट फाल्यांच्यान सांजचें. ओके. चला सगळें हांव काडून घेता. लाडूचे लाडू कितें जाय पळय ते काडून घेता. सगळें काडून दवरता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. चला. सो पॅन दवरला हांवें. जस्ट थोडेशें हांव घालता घी. जस्ट थोडेशें घालता. सो आतां घालता हांव बादाम. हांगासर न्ही बादाम न्ही हांवें 1/2 कप घेतला. आणि लो फ्लेमीन न्ही एका 5 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवंक जाय. हाय फ्लेम करनाकात. घी घालप हें ऑप्शनल आसा. इफ तुमकां घी घालपा नाका जाल्यार ड्राय रोस्ट करात. सो ह्या पळयात 5 मिनटां जाल्लीं आसा. लो फ्लेमीन ताका हांवें बरें फ्राय करून घेतला. ताका आनी आतां प्लेटींग काडून घेवया. सो आनीक न्ही हांव घी बीन कांय घालचें ना. ऑलरेडी आसा ताका. सो आतां घालता 1/2 कप कॅश्यू नट्स. आनी हेका बी न्ही एक 5 मिनटांनी लो फ्लेमीन न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हे पळयात फ्राय जाल्ले आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता हांगा मदीं मदीं अशें ब्रावन जाल्ले आसा. आतां कांय हांव काडून घेता. सो आतां घालता हांव 1/4 कप पिस्ता. आनी हेका सो आतां हेका न्ही एक जस्ट 3 मिनटांनी हांव एक फ्राय करून घेता लो फ्लेमीन. सो 3 मिनटांनी हेका हांवें फ्राय करून घेतला. आतां हें काडून घेता. सो आतां घालता हांव 1/2 कप वॉलनट. आनी हेका न्ही जस्ट एक 3 मिनटांनी फ्राय करून घेवंक जाय. सो हे पळयात फ्राय जाल्ले आसा. काडून घेता. सो आतां घालता हांव एक 1/4 कप न्ही शेंगदाणे घालता. आनी ताकाय मातशी 1-2-3 मिनटांनी फ्राय करून घेयात.
हे मागीर फ्राय म्हणजे बरें फ्राय जालें न्ही, थंड जालें की तेजे सालांनी काडून घेवंक जाय. हें जाल्लें आसा, काडून घेता आनी हेका न्ही हांव सेपरेट एक बावलान काडून घेता, कित्याक हें मातशें थंड जालें न्ही हेजें हांव मागीर स्कीन काडटलें. सो आतां लास्ट म्हणजे हांव घालता एक 1/4 कप ओट्स घालता. ओट्स बीन घालप न्ही ऑप्शनल, आसा जाल्यार घाला तुमी. आनी हेका जस्ट न्ही 1-2 मिनटां तेका फ्राय करून घेयात, चड तेका अशें करपे नाकात, हे रोखडे फ्राय जातले. तो ओट्स न्ही हांवें 2-3 मिनटां बरें फ्राय करून घेतला, तितून घालता. तो सद्या हें गरम आसा, मातशें थंड जावं न्ही. सो हांगासर न्ही पीनट थंड जाला, ते सालां काडटा हांव. जे आमगे कितें आहा पळय ड्राय नट्स हांवें तेच घेतला. तुमी जाल्यार अंजीर घेवं शकता, मागीर वॉटरमेलन सीड्सूय मेळटा तेय तुमी घेवं शकता. हय तेका मातशें ड्राय रोस्ट करपाचें. मागीर सनफ्लावर सीड्सूय मेळटा तेय मातशें ड्राय रोस्ट करपाचें. ते सगळें हांवें कांय घेवंक ना, जे कितें आमगे आसलेलें पळय तेच घेतलां हांवें. ओके, सो हेजे हांव न्ही सालां काडून घेता, मागीर दाखयता तुमकां फुडलो प्रोसेस. हें न्ही बरें सगळें थंड जाल्लें आसा. आतां काय न्ही सगळें मिक्सी जारान ट्रान्सफर करता. सो आतां घालता हांव कार्डमन पावडर, म्हणजे इलायची पावडर, जशें एक 1/2 टीस्पून घालता हांव. सो आतां न्ही आमकां न्ही हें बरें वांटून घेवंक जाय, म्हणजे फायन पावडर करून घेवंक जाय. सो हें पळयात हांवें न्ही हांगासर वांटून घेतलां. इफ तुमकां न्ही फायन पावडर करपा नाका, बारीक बारीक तुमकां पीसीस खातना लागोंक जाय जाल्यार मातशें कोर्सली वांटून घेयात, म्हणजे ड्राय नट्स न्ही हातीर लागोंक जाय. पण हांवें न्ही फायन पावडर केला. ओके, हें पळय. सो हांगासर न्ही हांवें घेतला खजूर, डेट्स. सो हांगासर आसा 25 खजूर हांवें घेतला आनी भितरले न्ही बियो काडून घेतला. सो हांव न्ही फक्त खजूर घालून एक लाडू करतले. इफ तुमकां मातशें आनी चड स्वीट जाय खजुरूय घालात आनी थोडेशे ते ब्रावन कलर गोड आसता पळय गोड थोडेशे घालात, इफ तुमकां जाय आनी चड स्वीट. पण हांव आनी गोड बीन कांय घालचें ना, शुगर बी ऍड करनाकात, कळ्ळें न्ही. सो हें म्हाजे आयज लाडू आहा पळय ते शुगर फ्री, गोडूय घालचें ना हांव आनी शुगरूय घालचें ना. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालात, थोडेशे गोड घालात. ओके, सो आमकां न्ही हे जे खजूर आहा पळय मिक्सरान घालून हें मातशें वांटून घेवंक जाय, म्हणजे मातशें पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हें पळयात हेका न्ही हांव फायन पेस्ट करून घेता. सो हें पळयात खजूर हांवें वांटून घेतला. आतां आमकां न्ही हें बरें पयलीं मिक्स करून घेवंक जाय, सारकें न्ही हे डेट्स आहा पळय सगळे हितून मिक्स जावंक जाय. सो बरें एक अशें मिक्स करून घेयात. इफ तुमकां दिसता खजूर आनीक जाय चड, हांवें फक्त 25 घेतला. ओके, इफ तुमकां दिसता आनीक चड खजूर जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता, तशें कांय प्रॉब्लेम ना. तितलें बरें ताका बायंडिंगूय येतलें. सो हांवें बरें हेका मिक्स करून घेता. सो हें पळयात हांवें ताका बरें मिक्स करून घेतला आनी टेस्ट करून पळयला स्वीट सारकें आसा, चडूय स्वीट ना आनी कमी ना, मिडियम आसा. ओके, अशें आमकां बरें हातीन कालोवन घेवंक जाय. आनी आतां आमी लाडू करया. लाडू करतना हाताक तुमी थोडेशें घी लायात, ऑप्शनल. घी जाय कंपल्सरी अशें घी लावपूच जाय अशें ना, एक जस्ट थोडेशें हांव लावून घेता घी हातीर. सो जस्ट थोडेशें हांव घी घेता, जस्ट हातीर पुसून घेता. ओके, आनी जितलें तुमकां सायज व्हडलें जाय धाकटें जाय त्या प्रमाण तुमी लाडू करात. सो हांव चड व्हडलेंय करचें ना चड धाकटेंय ना, जस्ट मिडियम दाखयता तुमकां. बरें ताका अशें वळून घेयात. हें पळयात लाडू रेडी. इफ तुमकां खाताना नट्स बीन लागोंक जाय जाल्यार तुमी कोर्सली वांटून घेयात. हांवें फायन पावडर केला आनी बरें जाल्लें आसा. सो हे सायजीन हांव सगळे लाडू करून घेता. ओके, आनी एक तुमकां सांगता, इफ तुमकां जाय जाल्यार मखानाय मातशें एक 1/4 कप मखाना घेयात आनी रोस्ट करात. तेय घातल्यानी बरें. एक्चुअली न्ही सोंपले की हांव आनीक करतलें, कित्याक म्हाजे कडेन न्ही काजू न्ही थोडेशे आसलेले, ताका लागून 1/2 कप काजू आसलेले. आमगे काजू न्ही आसले न्ही अशें खाता. पिस्ता हांवें लिपोवन दवरला, पिस्ता कोणाक मेळटलें न्हू गे, पिस्ता लिपोवन दवरला हांवें. सो बादाम आसा खूब आमगेर. सो म्हटलें हें सुद्दां सपोनी सोंपलें की आमी आनीक करतलें हांव. सो अशें आमकां लाडू करून घेवंक जाय. इजिली बायंडींग जाता, कांय त्रास जायना करतना बी. घे बरें अशें ताका रावंड करून घेयात. हें पळयात. सो हें करून घेता मागीर मेळटा तुमकां. सो हें पळयात इतलें जाल्लेलें आसा. सायज तुमकां धाकटें मोठें तुमी करूं शकता. हांगा लास्ट धाकटोसो केला हांवें, पण खावपाक न्ही खूब बरें लागता. ओके, हें जाल्लें आसा. आतां हें कशें स्टोर करपाचें.
इफ तुमकां भायर दवरूंक जाय जाल्यार एअर टायट कंटेनर घालात आनी एक 2 ते 3 दीस ते बरें उरता भायर. ओके, पण एअर टायट कंटेनरां इफ तुमी चड केले आनी तुमकां चड दीस अशें दवरूंक जाय जाल्यार ताका फ्रिजीन दवरात. फ्रिजीन न्ही ते 1 मंथ पर्यंत बरें उरता. पण आनी सदांच एक एक काडून खावपाचें. ओके, कोणाय खावप हें भुरग्यांनी, धाकट्यांनी, व्हडल्यांनी, म्हातारे कोणाय खावप ते. ओके, सो अशें करून तुमी दवरात. कित्याक खजूर न्ही बेश्टे खावपाक न्ही म्हाकाय खरेंच आवडना. आनी बादाम मागीर पिस्ता तरी हांव खाता बसल्या कडेन, पण काजू मागीर बादाम बी म्हाका बेश्टे अशें खावपाक न्ही आवडना. सो हेतून कितें जालें सगळें इलें आनी कितें जाय जाल्यार तुमकां आनी तुमी एड करात. जशें तुमकां सांगलां न्ही सनफ्लावर सीड्स बी सगळें. ओके, सो हें जाल्लें आसा एका आनी एक डब्यान घालून दवरता. हें आतां रोखडें खाली जातलें 2-3 दिसां भितर खाली जातलें. सो चला व्लॉग आतां एंड घेवपा येयला हांव. आनी हांवें बॅग पॅक केल्लें पळय डिलिव्हरीक हॉस्पिटल बॅग पॅक केल्लें पळय तुमकां सांगलेलें हांवें कितें हांव म्हणजे कितें घेवपाक बीन कितें विसरलें बीन जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करा. सो खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केला. सो बरें दिसता. रितीकोट आमातले कोण नासतले सांगपाक बीन. सो आतां एक व्हडली फॅमिली आहा, यूट्यूब फॅमिली सांगता म्हाका कितें घेवंक जाय कितें ना तें. सो सांगता तुमकां कित्याक तुमकांय मातशें कळोंक जाय न्ही. सो हांवें ते सोप घेतलेले, पावडर घेतला, पण हांवें ते कंटेनर घेवंक ना. म्हणजे शाबू दवरपाक कंटेनर मागीर पावडर घालपाक तो कंटेनर ते घेवंक ना. सो ते म्हाका न्ही खूब जाणांनी कमेंट केल्ले की तुवें ते घेवंक ना म्हणून. सो ते घालतलें हांव. ओके, सोप आनी म्हाका बी सोप हांवें घेवपाक विसरलें हांव. सो म्हाका सोप आनी तेच्या वांगडा ते कंटेनर घालपाक सोप ते एक. आनी बेबी कॅप ते आसता पळय ते हांवें तशें कमी घेतला एक 2-3च. कोणें कमेंट केल्ले की ते चड घे. ओके, सो ते जालें. मागीर आनी म्हाका कमेंट केल्ले की ते बेली बेल्ट ते बोमलेक ते बांदता पळय ते कितें म्हणटा म्हाका खबर ना. बेल्ट ताका नेवल बेल्ट म्हणटात. सो रितीको टायमार बी आमी तशें कांय अशें बेल्ट ते यूज करूंक ना. रितीको टायमार आसूं किंवा म्हजे भयणीचे भुरगे 2 जाणां जालां ताका अशें यूज करूंक ना. सो ते बेल्ट अशें खंय मेळटा म्हाका कांय खबर ना. ओके, नेवल बेल्ट म्हटलें ते खंय मेळटा म्हाका खबर ना. सो ते इतले गरज आहा काय ना म्हाका खबर ना. सो रितीको टायमार तरी कांय अशें आमकां डॉक्टरान विचारूंक ना कांय ना. ओके, ते एक म्हाका सांगलेलें. ओके, मागीर आसा रंगोटी बीन न्ही चड घे म्हटलां एकल्यान. कित्याक डायपर बी यूज करना न्ही आनी बेबी न्यूबॉर्न बेबी अशें परत टॉयलेट करतात लंगोट. सो लंगोट चड घे म्हटलां. सो आहा माडे ते आनीक थोडेशें हांव लंगोटी घेतलेलें हांव. मागीर सॉक्स हांवें घेवंक ना म्हाका. सो सॉक्स एक घेवपाचें उरलां. आनी म्हाका सांगलेलें हँड सॅनिटायझर. हितून न्ही रितीको टायमार न्ही सगळें आमकां तेंच्यान प्रोवायड केल्लें न्ही ताका लागून न्ही म्हाका इतलें कांय आयडिया नासलेलें. सो म्हाका कमेंट केल्लें की हँड सॅनिटायझर घे. हय ते घेवकूच जाय. म्हणजे कोणी अशी येता हात धरता भुरग्याक बीन धरता सो हँड सॅनिटायझर करूंकूच जाय. सो भायल्यान बी येता तेन्ना. सो ते हँड सॅनिटायझर ते एक उरला ते घेता. आनी हँकरचीफ हांवें म्हाका घेवकूच ना. सो ते एक उरला हँकरचीफ घेता म्हाका. आनी हें हँड वॉश बीन ते बी एक घेतलें हांव. हें सगळें आतां हाडटलें वचून. आनी एक कमेंट केल्लें की पिलो बेबीक पिलो हांवें घेवकूच ना. सो ते एक उरला. सो इतलेंच उरलां. बाकी सगळें सारकें आसा. आनी कांय ना. ओके, हें सगळें हांव घालतलें बॅगीन. सो म्हणटा तुमकां सांगया म्हटलें. सो हें सगळें उरलेलें म्हाजें. ओके, सो बरें दिसता तुमी म्हाका सांगता ताका लागून. सो कळटा न्ही नाजाल्यार खबर आसतलें म्हाका न्ही जेन्ना हांव तें पॅकींग करतालें पळय म्हाका अशें दिसतालें की कितें ना कितें चुकता. सो कळ्ळें म्हाका तें हें सगळें चुकलेलें म्हाजें. ओके, सो हें सगळें हांव पॅक करतलें म्हणजे बेगीन घालतलें. ओके, आनी कांय ना. टायम जालो 9:30. ऋतू येयला बरें तापयलें ताका. केन्ना गेल्लो आनी आतां येयला म्हणजे मम्मी गेल्ली ताका हाडपाक. तो बरो खेळटा भायर भुरग्यां वांगडा. 9:30 जालें तरी पत्तो ना. ताका आतां घेवन येयली मम्मी. आतां न्हांवपाक गेला. बरें तापयलें ताका हांवें. ताका म्हटलेलें बेगिना यो खेळोन. आनी बेगिना गेल्लो तो संक गेल्लो. तेन्ना ताका मुतोंक जायना तान लागना न्ही गे. तान लागना मुतोंक जायना तांकां. बरें खेळटात. हय. सो चला शिव आयज लेट येतलो. जशें तुमकां सांगलेलें शिव तुमकां दिसतो ना व्हिडियोन. काल 2 येयलो. आयज म्हाका दिसता 11 11:30 बी जातले. आनी हांगा मम्मी करता जेवणाची तयारी. जेवपाचें भजी करता दाखयता तुमकां. आयज थर्सडे. कांय ना दाळ केलेलें सकाळीं भजी केला. आनी आतां गरमी सिजन ऑयली बीन आमी चड खायना. तुमकां खबर आहा तुमी पळयला म्हाजे व्हिडियो. सो खूब तेंपानी म्हटलें आयज कर म्हटलें. सो मम्मी हांगा भजी करता. पळय मम्मी कितें म्हणटा पळय हांव जेयना न्ही ताका लागून. भाजी बी कांय नासता. फाल्यां भाजी बी हाडूंक जाय.
शिव ना न्ही ताका लागून प्रॉब्लेम जाता. सो ब्लिंकिटान हांव भाजी बीन ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर करता. तितून थंयसर न्ही तांबडी भाजी अशी कांय मेळना. आतां वचून हाडया म्हणटा शिवूय ना. सो फाल्यां पळयता कितें शेपू बी कितें ऑर्डर करता. थोडेशे कॅप्सिकम आनी बटाट आनी थोडे आतां मम्मीन ऑनियन कट केला. ऑनियन भजी बरें जाता. जस्ट छोटू घाल दवरला आनी मम्मी पळय थंय जालें गे. चल जेवया आता. भजी करी आनी खा जेवया. ओके चला. आनी कांय ना. भायर वतलो. ओके लाडू जाले एक काम. आता केन्ना सोंपता तें पळोवया. मेव सोंपले की ते मागीर परत करूया. ओके तो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय. टेक केअर. यो रे हो न्हावून आयलो आता. बाय. आय लव यू फ्रेंड्स. प्लीज सी कमेंट वेलकम टू माय तेलंगो स्पेशल. चला बाय. बाय. सो आयज एक बर्थडे आसा ताका विश करता. सो नाव आसा डॅनली मार्केलो. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे डॅनली. यो रे इफ नांव बीन चुकता सॉरी हांव. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. चला बाय. Bye.